आयज तुमची सीएमा बरोबर मिटींग जाली, एक मेमोरेंडम सबमिट केलं. किती इश्यू आहे तुमचे मुरमुगांव पोर्ट तेन्ना टॅक्सी चलता, कसले तुमचे प्रॉब्लेम तुम्ही फेस करता आनी सीएमान तुमकां कितें अशुरन्स दिल्लो? पळय आमचे मुरगांवचे टॅक्सी युनियनाचे जायती इश्यूज आसा. आमी पयलीं सुद्दां ट्युरिजम मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन आमचे मेमोरेंडम दिल्ले आहा. म्हटल्यार तेंच्यांनी केन्नाच आमचे ते मेमोरेंडम आहा न्हू कितें केन्ना स्टडी करूंक ना. पूण हे एका आमचो वायस प्रेजिडंट सगळे जाण मेळून सीएमाक आमी मेमोरेंडम दिला आनी ते मेमोरेंडम आमी डिटेल बरयला बाबा आमी कितें कितें प्रॉब्लम फेस करता. फर्स्ट म्हटल्यार मेजर प्रॉब्लम असो आहा की हे आमच्या गांवांत जे क्रूज टर्मिनल आहा आनी आमच्या गांवांत इंटरनॅशनल वेसली येता म्हटल्यार आमचे लोकल जे आहा तांकां धंदो मेळना. हांगा आहा हे भायले जे आमचे म्हणटा ते एजंट जे व्हडले व्हडले बसी हाडपी ते आतां 60, 70, 80 बसी घेवन येता. आतां इतले बसी हाडले जाल्यार आमचे ट्युरिस्ट भावांक कसो बिजनस मेळटलो. आनी हे कितें हो जो क्रूज टर्मिनल आहा इंटरनॅशनल वेसल येता हे सिजनाक येता, हे मातशे टायमा खातीर येता, ते 6 म्हयन्या खातीर येता आनी 6 म्हयन्या खातीर येता आनी आमच्या गांवांतल्या लोकांक धंदो ना. हो धंदो हा भायल्या लोकांक. हे आमी सीएमाक एक्सप्लेन केलें बाबा जाता तितले बसी मिनिमायज कर आनी जाता तितलो जो बिजनस आहा न्हू आमच्या गांवांतल्या लोकांक मेळोंक जाय, नाल्यार आमच्या गांवांत वेसल येवन आमकां कितें फायदो आहा. सेकंड आमचो मेमोरेंडम आसलो की आमचो ट्युरिस्ट कावंटर आहा तो चड पयस आहा आनी बसी आहा न्हू डायरेक्ट वेसली कडेन वयता. मग तो पॅसेंजर कितें करता तेच प्रिफर करता. ताका चलोवन येवचें पडटा एक 200 मिटर सुमार, तो चलोवन येवंक सोदना, तो थंयच्या त्या बसीन बसता. आमी एमपीटी कडेन रिक्वेस्ट केली, आमच्या गोवा गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट केली की जो आमचो कावंटर आहा तो आमकां तुमी भितर दिवपाचो. समज तुमी आमकां कावंटर भितर दिता न्हू जाल्यार आमकां आमचो बिजनस वाडोवंक शकता, आमकां कितें तरी बिजनस मेळोंक शकता. आनी थर्ड पॉयंट आमचो असो आसलो की एमपीटी आहा न्हू एमपीटी कांयच घेयना आमचे इश्यू, म्हटल्यार सारकेंच आमकां निग्लेक्ट करता. ते निग्लेक्ट करता म्हणून आमी एमपीटी कडेन सुद्दां जायत्या फाटी गेले की आमकां बाबा तो कावंटर भितर दिवपाचो, आमचो कावंटर रिकॉग्नायज करपाचो. सगळें घेतलां तेंच्यांनी, म्हणजे कावंटराक जे कितें कितें जाय न्हू सगळे फॉर्मेलिटीज आमी दिल्ले आहा. म्हटल्यार ते कावंटर आमकां भितर कसोच दिना, ते भायर रस्त्यार रावन आमी बिजनस करचो पडटा. त्या खातीर आमकां खूब प्रॉब्लम जाता. आनी आमच्यो कितें आहा हो कावंटर आहा की आमचे मोर्मुगांवाचे टॅक्सी ना, मोर्मुगांवाचे आहा, वास्कोचे आहा, दाबोलेचे आहा, कांसावलीचे आहा, मोर दॅन 300 टॅक्सीज आहा. आनी मागीर आमचे भितर ते क्लॅश जाता, आमचे भितर ते कॉरल जाता, मागीर कावा जाता. कितें करतले आमी, धंदो मेळना. 3ची टॅक्सी येता आनी 50 गाडयो सुट्टा. तुजो टर्न केन्ना येतलो तो चीक 250 गाडी सुट्टूची न्हू मागीर तुका परत हे मेळटले. म्हटल्यार एटलिस्ट 15-20 डेज वचून परतून मेळटले आनी तो सुद्दां 6 म्हयन्याचो धंदो. सो त्या खातीर आमी सीएमाक सांगलां तूं मातशें भितर लक्ष घाल आनी आमचे हे जे कितें बारीक जे प्रॉब्लम आहा ते सॉल्व कर लोकल्सांचे. फर्स्ट ऑफ म्हळ्यार आमी मोर दॅन 40 years हांगासर आमचे येलो ब्लॅक टॅक्सी आहा पळय ते सगळे पोट भरता. आनी सद्या आतां बिजनस म्हळ्यार मोर दॅन 50% एअरपोर्ट मोबाव जाल्या कारणान हांगासरली फ्लायटां डायवर्ट केलेली आसा. आनी आमकां आतां दिसाक एकूच ट्रीप मेळटा. ती बी एक ट्रीप म्हळ्यार लोक सकाळी येता पळय संक बी येता ते 3 4 अशें वयता म्हळ्यार तांकां ट्रीप मेळटा. आनी आतां एक गोवा मायसाचो एक कावंटर आहा तेंच्यांनी एक डिस्प्ले चार्ट जर भायर कावंटरा भायर डिस्प्ले केलो तो ऑफिशियली तांकां डिस्प्ले करूंक मेळना. एप बेस्ड टॅक्सी म्हटल्यार कितें आहा तेंच्यांनी थ्रू मोबायलाचेर एप घालून तेणी वचपाचें. पूण तो रेट चार्ज थंयसर आसल्या कारणान आमकां बिजनस कांय मेळना. आनी तो आज मेमोरेंडम आमी आज आमच्या सीएमा कडेन मांडलेलो आसा आनी सीएमान आमकां आश्वासन दिलेलें आहा कितें आपूण तेचेर कितें आहा तें करेक्शन करून तुमकां आहा तें निर्णय करून रायट केलो दिसता म्हणून. मेजर मिटींग आसली तुमच्या फक्त टॅक्सीकारांची न्ही, हांगासर म्हाज्या कडेन नुस्तेकारांची मिटींग जाली, टॅक्सीकारांची जाली, पब्लिकाची जाली, मायनॉरिटीची जाली, सगळ्यांची जाली. म्हणजे मार्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन वेगवेगळ्यो 5 मिटींग्स हांवें टोटल केल्यो. ह्या 5 मिटींगेच्या मदीं आमचो आमदार म्हाका संकल्प आमोणकर आनी खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी जवळपास ना म्हटलें जाल्यार आयच्या एका दिसा एक 3 ते 4 हजार लोकांच्या मदीं हांव डायरेक्टली पावलो, डायरेक्ट लोकां कडेन संपर्क केलो, कम्युनिकेट केलो. खूब बरो रिस्पॉन्स आसा. आमी जशें म्हणटा अबकी बार 400 पार. सो सावथ गोवाक आमकां मार्मुगांवांतल्यान बरी व्हडली लीड मेळटली. डेफिनेटली 5वी मिटींग हांवें माजी मंत्री बाब मिलिंद नायक हाज्याय कडेन केली. सो ताजे कावन्सिलर्स आनी मिलिंद हे सगळे आशिल्ले ती बायट तुमच्या कडेन गेले. ती मार्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे जाण मोदीच्या बरोबर आनी म्हाज्या बरोबर आहा. ताचे हांगासर एकंदर जी लीड मेळटली ताजी पुराय आमच्या सगळे भारतीय जनता पार्टीचे जुने पोन्ने सगळे संकल्पाच्या बरोबर आसलेले पोन्ने सगळे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा. हेजी क्रेडीट सगळ्या लोकांक वयतली कारण लोकूय बी मोदीजीचेर प्रेम करपी आसा, कोणी म्हणजे डायरेक्टली येवन मोदीजीकूय मत मारपी आसा. त्या खातीर आमकां 100% ह्या तालुक्यांतल्यान म्हणण्या पेक्षा मार्मुगांवांतल्यान आमकां खूब व्हडली लीड मेळटली.
Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.